आमी सोम्या लागी म्हणूंक जाय, सोम्या म्हजी दिश्ट केवळ तुजेर मात्र, कित्याक वर्तें मोल दिवन सोम्यान आमकां विकतें घेतल्यांत. वर्बुम डॉमिनी, देवाच्या उतराच्या नियाळात तुमकां स्वागत. मोगाचे न्हू, आज आमी जेजू बऱ्या गवळ्याचो आयतार आचरण करता. आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, हांव आयला तांकां जिवीत मेळ्ळो म्हूण, बरोवन उमथोच्या मापान तें मेळ्ळो म्हूण. मोगाचे न्हू, जेजू आमकां बरोवन उमथोच्या मापान जिवीत दिवंक आयला. तर जेजू आमकां जिवीत दिवंक आयला म्हणल्याचो गुर्त कितें? पयल्यान जेजू बरो गवळी आमचो मोग करता आनी आमच्या मोगा खातीर खुर्सार ताणें आपलो जीव भेटयला. पवित्र पुस्तकांतले भोव अपुर्बायेचें उतर, जो आमचो वांजेल 3रो वस्वर 16वी वळ. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत लाभच्याक. एक फावटी सैरास रायान एका रायाचेर धाड घाली. त्या गांवच्या रायाक आनी राणयेक बंदी करून आपल्या रावळेराक ताणें हाडले. बंदी जाल्ल्या रायाक सैरासान म्हळें, तुज्या पत्नीक सुटका दिवंक तूं कितें त्याग करूंक शकशी? तो राय म्हणालो, जर तूं म्हज्या राणयेक सुटका दिवंक तयार आसाय तर तिचे खातीर हांव म्हजो जीवच दिवंक तयार. हे आयकल्लो सैरास राय म्हणालो, तुमचो मोग पळोवन म्हाका वर्तो संतोश जालो, देखून हांव तुमकां सुटका दिता आनी तुवें तुज्या गांवांक फाटीं वची येत. वाटेर वेता आसतना सुटका मेळिल्लो राय आपल्या पत्नी लागीं म्हणालो, तुवें देखलें गी सैरास राय पळोवंक कितलो सोबीत आनी आकर्शणीय. ताका राणी जाप दिवन म्हणाली, हांवें ताचें तोंडच पळोवंक ना, कित्याक म्हजे खातीर आपणचो जीवच दिवंक तयार आसल्या म्हज्या मोगाळ रायाचेर म्हजी दिश्ट कंसल्ली. मोगाचे न्हू, त्या राणयेन जाप दिल्ले बरी आमी सोम्या लागीं म्हणूंक जाय, सोम्या म्हजी दिश्ट केवळ तुजेर मात्र, कित्याक वर्तें मोल दिवन सोम्यान आमकां विकतें घेतल्यांत. सांत पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत 1ल्या वस्वरांत 18व्या वळींत तो म्हणटा, तुमकां सोडयल्ले रुप्यान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, बगार आई बावीन आनी कथावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. ह्या संवसारांत जायते मुखेली आयल्यात. सक्कड रायांनी आपणाचो जीव राखचे खातीर आपल्या फाटल्या उदारांक वापरला. रायाक रक्षण दिवचे खातीर जायत्या सोजेरांनी तांच्या जिवाची बली भेटयल्या. पूण सोम्याक धरूंक आयलेल्या वेळार सोम्यान म्हणलें, म्हाका धरूंक आयल्या तर हांकां वचूंक सोडा. आपणाचो पाटलाव करता कोणेय नाश जावंक नजो म्हूण सोमी आशेलो. देखून जेजू म्हणटा आयच्या वांजेलांत, हांव म्हज्या बकऱ्यां खातीर म्हजो जीवच दिता. दुसऱ्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू बरो गवळी आमची वर्ती जतन घेता आनी असो गुर्त जावन ताणें आमचे वयर मोर घाल्या. ही मोर हांव सोम्याचोच म्हणलें सोमी दृढ करता. आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, हांवच बकऱ्याचे दार, म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो, तो भायर भितर वेतलो, कित्याक सोमीस तांची जतन घेता.
आम्ही पळयता लग्न जाल्ली एकामेकाच्या हातांत मुदी घालतात. तो गुर्त एकामेकाच्या विश्वासीपणाचो आनी मोगाचो. ती एकामेका खातीर जियेवंक आसली मनशां एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाच्या संगातपणान जियेवंक एकामेकाक सांबाळूंक तांकां आपोवणें मेळ्ळां. थंयसर तिसऱ्या व्यक्तीक अवकाश ना. तेच परे मोगाच्यान सोम्यान आमचेर मोर मारल्या. कोरिंथीयांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत सांत पावलो म्हणटा पयल्या वस्वरांत 20:1 ta 20:2 पर्यंत, देवूच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत तिरासान दिता. ताणेंच आमकां त्या लायल्यांत आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोवंक आसलेल्या देण्यांची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला. तेच वरे एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत तो परत म्हणटा पयलो वस्वर 13वी वळ, पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र स्नानांत आमी सर्व जेजू बऱ्या गवळ्याचो तेला येयल्ल्यो शेळयो ताजीच आमी परजा. तिसऱ्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू बरो गवळी आपल्या शेळयांक बऱ्यांतले बरें खाण दिता. आयचे किर्तन आमी आयकलें जाल्यार सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. किर्तनकार म्हणटा 5व्या सरवाचेर तो म्हाका विशेव दिता. 5वो सरव दिवन सोमी आमकां पोसता. कसलो तो सरव, कसलें तें खाण. मातेवाच्या वांजेलांत 4थ्या वस्वरांत 4थ्या वळेंत सैतानान फातर आसले उंडे करूंक ताळणी हाडून येताना जेजू म्हणटा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना, मगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. सोम्यान 40 दीस अरण्यांत उपास करतना कितेंच खाण ताणें स्विकार करूंक ना, पूण देवाचें उतरच ताका खाण जावंक पावलें. अशें जावन मोगाच्यान ह्या दिसांनी सडीत वेळ देवाचें उतर वाचच्यांत आमचो वेळ करसूंक आनी दादोशी जावंक सोमी आमकां आपयता. जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ 15व्या वस्वर 16व्या वळेंत देवाचें उतर म्हणटा, तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती ग्राशिली. तुजी उतरां जावंक पावली म्हजो संतोष, म्हज्या काळजाचो आनंद. मोगाच्यान ह्या कश्टांच्या दिसांनी निराशेच्या दिसांनी देवाच्या उतराचो संतोष आमचो जावंक जाय. देवाचें उतर वाचून बरवशान आमी बरोवंक जाय. देवाचें उतर सडीत वाचून देवाक आमी आयकूंक जाय. देवाच्या उतरांत आमी ग्रेस्त जावंक जाय. जेजू बऱ्या गवळ्याच्या ताळ्याक ताज्यो शेळयो आयकतात आनी त्या प्रमाणे चलतात. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आयकल्ली आमी त्या प्रमाणे चलोवंक जाय. आयचें किर्तन सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना. खंडीत जावन सोमी आमचो गवळी, आमचो तो वर्त मोग करता, आमचो तो पोस करता आनी आमकां सांबाळटा. ह्या कोरोनाच्या काळार विशेष जावन हे किर्तन आमी वाचया, नियाळया आनी आमचो भावार्थ सोम्या थंय थीर करया.